नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुरेश गावणेकर सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. म्हादय विशीं रिपोर्ट करूंक एनआयओक सरकारान वा म्हादय ट्रिब्युनलानय सांगूं ना. रिपोर्टा कडेन सरकाराचो कसलोच संबंध ना. केशीचेर परिणाम ना. मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट. गोंयांत सनातन राष्ट्र चेतना शंखनाद. गोंय तपोभूमी आध्यात्मिक प्रगती करात. देवकीनंदन स्वामीचो उलो. मुख्यमंत्री म्हणटा हिंदू राष्ट्र उभें करप चल्लां. आतंकाक सुवात ना. बायलेचो खून करपी गुलशन तिर्कीक जल्मठेप. मडगांव जिल्लो सेशन्स कोर्टाचो निकाल. 2021 बिराडाच्या रुमांत प्रेम संबंधाच्या दुबावावेल्यान केल्लो बायलेचो खून. दिवचले उसपा एके चिरेखणीर उपजिल्लोधिकारी मामलेदाराची ॲक्शन. 2 मशीनां जप्त. मात देगेक दुसरी खण चालूच. कारवायेचेर प्रस्नचिन्ह. लडाखांत बदली केल्ल्या सुवातेर ड्युटी जॉइन कर वा कारवाय जातली. प्रमोशन मेळचें ना. केंद्रीय घर मंत्रालयाची आगमू कॅडरांतल्या IAS संजीत रॉड्रिक्साक स्मार्ट शिटकावणी. पणजे दायज घराच्या वाठाराच्या मदींच बेकायदेशीर रेस्टॉरंट. थळावे म्हणटा मान्यताय ना. तरी काम नेटान चल्लां. CCPची ॲक्शन फक्त फायनी पुरती. काम चालूच. 9व्या आंतर मिडिया टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तींत प्रुडंट वस्ताद. तरुण भारताक मारले. कांपाला वेल्या सर्तींत 6 टिमी. जाटयेन काडल्यो 3 विकेटी. लक्ष्मण गवंडीन 2. गोंय सरकारान म्हादय विशीं रिपोर्ट करूंक एनआयओक केन्नाच सांगूं ना. म्हादय ट्रिब्युनलानय असो रिपोर्ट केन्ना मागूं ना. त्या रिपोर्टाचो गोंय सरकारा कडेन कांयच संबंध ना. मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. म्हादय केस सुप्रीम कोर्टांत आसा. तिचेर खंय कांयच फरक पडपाचो ना. म्हादय डायवर्ट केल्यार गोंयचेर व्हडलोसो फरक पडचो ना म्हूण एनआयओच्या 3 शास्त्रज्ञांचो शोध प्रबंधांत दावो. कर्नाटकान म्हादयच्या उदक वळयल्यार गोंयाचेर व्हडलोसो परिणाम ना. म्हादय अभयारण्याचेर थोडो जाव येता. कांय दीस आदी एनआयओच्या शास्त्रज्ञांनी तसो रिपोर्ट दिल्लो. ताचेर अभ्यास करून जाप दिता म्हूण आदी मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. आतां मुख्यमंत्री म्हणटा सरकाराचो त्या रिपोर्टा कडेन कसलोच संबंध ना. ट्रिब्युनलानूय तांकां तसो रिपोर्ट दिवपाक सांगूंक नाशिल्लो. तांचो रिपोर्ट खंय तांचो वैयक्तीक. मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. जो एनआयओन जो रिपोर्ट केला पयलीं ताका गोंय सरकारान तो कर म्हणून सांगूंक नाशिल्लो किंवा ताका खंयसरूच म्हणजे आमचे जे म्हादय ट्रिब्युनल फॉर्म केला तांच्यांनी कर म्हणून सांगूंक नाशिल्लो. तांच्यांनी स्वताहून जर केला आसा तो त्यांचो रिपोर्ट आसा. त्या रिपोर्टाचो आनी गोंय सरकारचो सुप्रीम कोर्टात असलेल्या केसीचो कसलोच संबंध ना. तेजो कितेंच इफेक्ट आमच्या केसीचेरूय पडचो ना. म्हादय खातीर सुप्रीम कोर्टांतली लढाई आमची तशीच चालू उरतली. ती जो एनआयओन कितें रिपोर्ट केला आसा ताका कोणाक दिवपाचो तो एनआयओचो भाग आसा. त्या रिपोर्टाचो केसीचो त्या रिपोर्टाचो सुप्रीम कोर्टाचो त्या रिपोर्टाचो आमच्या सुप्रीम कोर्टात सबमीट करपाच्या अहवालाचो कसलोच काडीचोय संबंध ना. आनी गोंय सरकारान ताका करपाक लावंक नाशिल्लो. तेंच्यांनी जर केला आसत जाल्यार इट अप टू देम. मजगती म्हादयच्या विशया वेल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडलो. सांगून की बेंगलोरचे जावन कर्नाटकाच्या सरकाराक सांगला तुम्ही कितें करता दॅट विल डिस्ट्रॉय द एंटायर इकॉलॉजी. गोवाच न्ही नॉर्थ कर्नाटका डिस्ट्रॉय जातले. म्हणजे जवळपास 1 वर्ष जाऊन गेले आणि सरकार जे म्हणटा मुख्यमंत्री म्हणटा की म्हादय आपल्या आवयपेक्षा व्हडली की हांकां कितलो सिरियसनेस आसा म्हादयचेर हे दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फर्मागुडयेर सनातन राष्ट्र चेतना शंखनाद. सोमार मेरेन 3 दीस महोत्सव. 25 देशांतले 30,000 मायज लोक वांटेकार. बिचार मस्ती करचे परस परशुरामाचे भुंयेंत देव देवीची उपासना करची. देवकीनंदन स्वामीचो उलो.
सनातन धर्मातच विश्वशांती स्वामी ब्रह्मेशानंद उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा हिंदू राष्ट्र निर्माण करप चल्लां. सुदीनय उलयलो. धर्म आनी अध्यात्म प्रसाराच्या वावरा खातीर सनातन संस्थेची तुस्त आनी भोवमान. हम यही चाहते हैं कि गोवा यहाँ सिर्फ बीच पे बैठने के लिए नहीं है, यहाँ शंकर की उपासना करने के लिए है, भगवान परशुराम की उपासना करने के लिए है, देवी की उपासना करने के लिए है. और आज का दिन तो दिव्य दिन हो गया जहां हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शंखनाद करने का दिन है. या गौ माता को हम गौ माता कहलाते हैं और गौ माता कहलाते वक्त यानी इसी गौ माता का संरक्षण करने के लिए पर डे 80 रुपीज देने वाला सरकार गोवा सरकार है. जितने सारे गौ माता वो खुद संभाल करे लोग और उसके लिए सरकार पैसे देती है क्योंकि गौ माता का कत्ल कोई ना करे. ये गोवा राज्य है, ये गोवा राज्य की संस्कृति है. इस हिंदू राष्ट्र की निर्मित के कारण हम आगे जा रहे हैं. इस हिंदू राष्ट्र सनातन में चाहे वो प्रभु रामचंद्र का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अक्षरधाम हो, इस तरह के सभी जो कॉरिडोर की पुनर्निर्मित की है, एक दृष्टि से विकसित भारत 2047 का हम जब इस देश के आजादी को 100 साल पूरे होंगे तो हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं. कि राष्ट्र में कहेंगे कि हम इस हिंदू राष्ट्र से आए हैं, हम हिंदू भारत देश से आए हैं. किसी आतंकवादी का यानी ये आगे पूरे आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम और पूरे माननीय मोदी जी के साथ और इस देश के जवानों के साथ किसी की मजल नहीं होगी कि आपका धर्म कौन सा है और इस धर्म के आधार पर कोई आतंकवाद करे, इस किसी की मजल नहीं होगी. गोवा में सनातन संस्था जिस प्रकार के आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का दिव्य कार्य कर रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय है. इसे लगभग 450 वर्षों तक विदेशी संस्कृति के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोककर हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा की है. आज सनातन संस्था उसी गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का महत्वपूर्ण काम आपके साथ आगे बढ़ रही है. एक ऐसे सीएम हमें इस बार मिले गोवा को कि जो हिंदुओं का नेतृत्व करते हैं. वैसे सबका सम्मान रखते हैं लेकिन हिंदुओं के प्रति हिंदुओं का जो गर्व महसूस होना है वो प्रमोद जी सावंत गोवा में बहुत ही ढंग से करते हैं. ऐसे युवा प्रतिभा संपन्न और विजनरी नेतृत्व गोवा को मिला है, ऐसे प्रमोद जी सावंत जी. वर्ष 2021 आपल्या घरकान्नीच्या खुनाचे केशींत मडगांव जिल्लो आनी सेशन्स कोर्टान गुलशन तिर्की म्हणटा त्या झारखंडीक जल्मठेप फरमायली. बरोबर 1 लाख फायनय मारल्या. ती दोगांय सांज उदेदी आरियाल वाठारांत बिराडाक रावतालीं. दुसऱ्या कडेन संबंद आसा म्हूण दुबावावेल्यान ताणें बायलेक मारली. Today, the PDJ court Margao has convicted accused Gulshan Tirki in murder matter, wherein he has committed murder of his wife by stabbing at Sajudi Ariel on 4/11/2021. The court convicted the accused for life imprisonment and fine for ₹1 lakh. IAS आगू कॅडरांतल्यान प्रमोशन मेळिल्लो गोंयचो अधिकारी संजीत रॉड्रिक्सान लडाखांत बदली केल्ल्या जाग्यार ड्युटी जॉयन करची. केंद्रीय घर मंत्रालयाची ऑर्डर. सप्टेंबर 2024 संजीताची लडाखांत बदली जाल्ली. मात ताणें अजून मेरेन खंय ड्युटी जॉयन केल्ली ना. आतां वचना जाल्यार प्रमोशन ना, एक्शन जातली म्हूण संजीताक शिटकावणी. संजीत स्मार्ट सिटी सोडिना. दिवचले उस्प म्हणटा थंय बेकायदेशीर चिऱ्यांचे खणीर उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदाराची एक्शन. चिरे कापपाची 2 मशिनां आनी 2 जनरेटर जप्त. खण कोणाची तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना. ते विशीं तपास चल्लो म्हूण कळटा. मात देगेक चलपी दुसरी खण अजून चालूच. अधिकाऱ्यांक एकूच खण दिसली, दुसरेचें कितें काय म्हूण प्रस्न. दिवचले लाटम वर्षा उस्पा म्हणटा थंय एका चिरेखाणीचेर उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदारान कारवाय करून 2 मशिनां आनी 2 जनरेटर जप्त केले. मात अजापाची गजाल म्हळ्यार ताच्याच देगेक दुसरी खण नेटान चालू आसा. थंय मशिनां चिरे कापतात
आता रेड मारपाक आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांक ती खण कशी दिश्टी पडली ना काय ताचेर प्रस्नचिन्ह. दुसरी खण कोणाची ते विशीं आता प्रस्न उप्रासला. लाटंबासे पंचायतीन उसप ह्या जे गाव आता गावात काल डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आणि काही अधिकारी सरकारी अधिकाऱ्यांनी इलिगल अशे जे खणी चालू आहा चिरेखान चालू आहा चिरेखान्याचेर हांगासर जे चिरेखान चालू आसा तेचेर झाड घातली आणि धाडेन तेंच्यांनी 2 मशिनां सामकी बंद केली आणि बांधून घेऊन ते गेले. हांव जेन्ना हांगासर पावलो म्हाज्या फाटल्यान तुमी मशीन पळयतात काही प्रमाणात हांगा मशीन आसात त्या फाटल्यान मशिनात हांगासर जनरेटर आहा हेय म्हाका दिसता खंय आणि काही प्रमाणात हांगा लोकूय रावता लोक वस्ती सुद्दां आसात जी म्हणजे अर्दी रेट जाली अशें कितें दिश्टीन पडटा कित्याक तर एकाच फावट तेंच्यांनी तांकां कोणी कल्पना दिवंक नासतली. पण जेन्ना हांगासर पळयतात जाल्यार हें सुद्दां मशिनरी अशीच पडली आमच्या सरकारान डेप्युटी कलेक्टरचे आणि जे रेट घालपाक आलेले तेंच्यांनी ही खाण जी आहा तेजर लक्ष दिवंक जाय कित्याक तर हे परिसर जो आहा आनी कितें परिसरांत ऑलरेडी दिश्टी पडटा की हांगासर खाण चालू आसली कित्याक तर मशिनरी हांगासर आसा कटर मशीन आसा ऑलरेडी जनरेटर आसा पायप आहा कनेक्शन आहा ह्यो सगळे हांगासर ऑलरेडी तशेंच पडलेले आहा. तर पण रेड मारतना पुराय रेड मारची कित्याक तर एक तर तुमकां कल्पना जर येवंक ना जाल्यार ही सुद्दां खण हांगासर दिश्टी पडटा की हांगासर जे चिरे आहात ते सुद्दां चिरे कटींग करपाक मशीन आहात स्टुडंटा खातीर सुद्दां. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. रुआ सावटोम पणजे शारांतलो दायज वाठार. थंय एक बेकायदेशीर हॉटेल येता म्हणून बोवाळ पडला. महापालिकेच्या कानार घालें इन्स्पेक्शन करून खंय फक्त फायन मारपाचें उलोवन गेल्यात. परमिशन नासतना चलिल्ले ह्या कामाक लागून पार्किंग धरून कितलेशेच प्रस्न उप्रासतले. आदींच गल्लींत घरां फायर इमर्जन्सी कितें. लोक म्हणटा रेजिडेन्शियल वाठारांत असलें रेस्टॉरंट नाका. This is Santame area, these are heritage houses, this is a conservation zone. People have been living here from one generation to another. There are elderly people over here, families living here. No one has considered with such a big restaurant, how will we be able to cope? Our way of life is going to change. It's all of wood, so it's very, very dangerous for us. Wood house? It is so close. The houses are very close to the restaurant. That means with the fire, as it is, our lanes are narrow. Another thing, they've encroached on her property, in their building property. Yeah, this is our area, this is our building, and these pipes and all smoke will come out from this, which will affect exhaust and all, which will affect us. And also at this house also is all wooden it is, so in case it catches fire, then it will be a big problem for everyone. And once the restaurant is on, it's going to make a lot of noise here. And tomorrow when the staff comes here, they'll be hanging out all over the places here. We have so many parking issues. We cannot find space to park our cars. How will a restaurant find space? There was inspection by CCP yesterday. Yesterday, yeah. They had come just like that, moved around and they walked away. What they said is that they haven't applied for any repair license. There's nothing, no permissions that have been procured. However, if subsequently they apply for permissions, at the most what they're going to do is they're going to impose penalties. Penalties will be imposed. But does that imply that they are going to be allowed to carry on with this? Because we had requested for stoppage of work, which they haven't taken any actions. And at the fag end, when it is almost complete, now they are trying to intervene. And all they have said is only penalties will be imposed. जम्मू काश्मीरात कलम 370 रद्द करून भारतान काश्मीर मुक्त केलें. आता लक्ष पीओकेचेर. पीओके भारताच्या ताब्यांत ये मेरेन वगी बसचे नात. आतंकवाद ना करूंक गोंयचो मोदी सरकाराक पुराय तेंको. मुख्यमंत्री तिरंगा रॅलीक उलयलो. ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी जाल्या उपरांत गोंयभर मतदारसंघांनी तिरंगा रॅली चल्ल्यात. शेनवारा सांखळे रॅली जाली.
आतंकवाद मिटोवंक गोयचो केंद्र सरकाराक तेको मुख्यमंत्री उलयलो. शेनवारा सांखळे तिरंगा रॅली जाली. मुख्यमंत्री वांटेकार जाल्लो. कलम 370 काडून भारतान काश्मीर घेतले. आता लक्ष पीओकेचेर म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. सांखळेतल्या सगळ्या देशप्रेमी नागरिकांनी आज तिरंगा यात्रा सांखळेतल्या आमच्या म्युन्सिपालिटी पासून शिवाजी मैदानाच्या पर्यंत काढली. त्या सगळ्या देशप्रेमी नागरिकांच्या खूप खूप अभिनंदन करता. आयची तिरंगा यात्रा जी आशिल्ली हो जवानाचो जोश वाडोवपा खातीर जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या पहलगाम अटॅकाच्या उपरांत आमच्या पुराय जवानांनी सैन्य दलात जे दहशतवाद नष्ट करपा खातीर जे ऑपरेशन सिंदूर घडोवन हाडले त्या ऑपरेशन सिंदुराक सपोर्ट करपा खातीर आणि भारताची ही लढाई जी आशिल्ली ही आतंकवादाच्या विरोधातली लढाई आशिल्ली. भारताची लढाई ही खंयच्या देशाच्या विरोधात ना. भारताची लढाई ही खंयच्या धर्माच्या विरोधात ना. भारताची लढाई ही आतंकवादाच्या विरोधात आसा. हो आतंकवाद सोपोवपा खातीर पुराय देशातले नागरीक, पुराय गोंयांतले नागरीक, समेस्त सांखळेकार नागरीक हे भारतीय जवानांच्या बरोबर आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या बरोबर आसा आणि ते दाखोवपा खातीर आज समेस्त युवा तरणाटे वर्ग, सगळे समेस्त नागरिक, म्हणजे मोगाळ भाव आणि भयणी सगळे जाण हे पुराय सांखळेंतल्यान त्यांनी भव्य अशी तिरंगा यात्रा रॅली काढली. तांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आमचो असोच तेको हो सदोदीत भारतीय सैन्या खातीर आसतलो आणि आम्ही फक्त म्हणजे 370 हाटून काश्मीर तर घेतलेच, पण पीओके घेयसरी बी भारतीय नागरिक बगी बसचेना इतके सांगता असताना हांव समेस्त परत एकदा म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि भारताच्या सगळ्या जवानांक हांव पुराय सांखळेकार ह्या तिरंगा रॅलीच्या निमित्तान ताका तेको व्यक्त करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अटल आसरा स्किमीचे पयशे भलते कडेन वापरल्यार एक्शन जातली. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. पयशे खंय परत वाशील करतले. पेंडींग अर्ज क्लियर करून म्हयने भितर सगळ्यांच्या बँक खात्यांत पयशे घालतले म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर. सांखळे अटल आसराचे पेंडींग अर्ज क्लियर करूंक खासा मोहीम. घर रिपेरिंगाक आणि नवी घरां बांदपाक सरकारान अटल आसरा येवजण चालीक लायल्या. हे येवजणे खाला घर बांदपाक सरकार आर्थीक मजत करता. हे पयशे हेर कामांक वापरल्यार कारवाय जातली म्हूण मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. तुमचे पयशे तुमच्या अकाउंटार घालतले, पण तुमची सँक्शन लेटर दिवपाक तुमकां आपयतले. म्हणजे परत सांगता तुम्ही आतां कोणाक जेन्ना काम करून लायला पळय गवड्याक बीन न्हू तेका काम करून लाया. कोणाचें पत्र जर उतर हाडपाचें तेका लायात. हांव सांगता 30 तारखे पयलीं पयशे 75,000 रुपया 100% तुमच्या अकाउंटार येतले. ही म्हाजी गॅरंटी आसा. जितक्या जाग्याचेर कॅम्प घेतल्या तितक्या जाग्याचेर मंत्री तुमचो गोंय भराचा भावात आसा. वेगवेगळे कडेन ह्या कॅम्पाच्या निमित्तान तोय स्वता वयता आपल्या स्टाफा बरोबर आणि सगळ्यांक पोट तिडकीन काम करून घेता. हे कित्याक उरलेले 75,000 रुपया 15 जून पर्यंत आमी दितले. 15 जून म्हणजे तुम्ही लक्षात घेयात एका म्हयन्यात तुमकां 1.5 लाख रुपया मेळटलो. म्हणल्यार ते मी कशें सांगता 75,000 रुपया घराक फोडलेल्याचो फोटो मारूंक जायो. ओके ती बिलां लावंक जायी आणि परत तेची रिसीप्ट असोच कॅम्प घेवन ते अशें सांगायतले तुम्ही वांगडाच दिवपाक जाय. तेच्या उपरांत उरलेले 75,000 रुपया गाडी घेवंक पयशे दिले जाल्यार येवचे ना. नातवाक बी गाडी घेवन दिवपाची नाही जाल्यार जर ते जायत न्ही तर आमी उरलेले 75,000 रुपया दिवचे ना. दिल्याचे सुद्दां परत घालतले. कोण जर सांगात आमकां गाडी घेतल्या म्हणल्यार ती गाडी परत घालतले. हांव खोटें सांगना. थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आहा. सरकार ज्या कामाक जे पयशे दिता ते त्याच कामाक ते पयशे यूज करपाक जाय. दुसऱ्या कामाक न्हू. म्हणून कृपा करून गोंयभरच्या लोकांनी समजचें 3 लाखाच्या सकयल जेचे इन्कम आसा ताणें ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो. आमकां जर चुकून कळ्ळें कोणी जर चुकून कंप्लेन केली जाल्यार ताका ते पयशे परत रिवर्ट करचे पडटले. म्हणजे सरळ म्हणलें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. 9वे आंतर माध्यम टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तींत प्रुडंट वस्ताद. तरुण भारताचेर जैत 6 टिमी सर्तींत वांटेकार जाल्ल्यो. प्रुडंटाच्या प्रवीण जाटयेन 3 विकेटी काडल्यो. लक्ष्मण गवंडीन 2. पणजे कांपाल ग्राउंडार सर्त जाली. आंतर माध्यम टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तींत प्रुडंट मिडिया जैतिबन 6 टिमी ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्ल्यो. फायनलीक तरुण भारताचेर मेळयलें जैत. प्रुडंटाच्या पवन झाटयेन 3 विकेटी जाल्यार लक्ष्मण गवंडीन 2 विकेटी घेवन जैत जोडलें.
पणजे कंपाल ग्राउंडार ही मॅच जाल्ली. बेस्ट बॉलर इनाम लक्ष्मण गवंडीक जाल्यार बेस्ट फिल्डर इनाम राजेश नायकाक फावो जाला. इंटरमिडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट खेळपाक गेल्ले आनी थंय आमकां जैत मेळ्ळें. आयज जिखले आमी तरुण भारताक आमी हरयले. टोटल 6 टिमी आसल्यो आनी 6 टिमींतले आमी मागीर सेमी फायनलीक पावले. सेमी फायनलीक आमी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाक हरयले आनी फायनलीक मागीर तरुण भारताक हरयले. पयलीं तरुण भारत खेळ्ळे, 15 रन काडले तेंच्यांनी. 6 ओव्हरीची गेम आसली, तितून 15 रनाचेर ते ऑल आवट जाले आनी मागीर आमचे शैलेश आनी लक्ष्मण यांच्या पार्टनरशिपीन ते 16 रन रोखडेच 2 ओव्हरी भितर ती गेम आमी चेस केली. प्रायज प्रत्येकाक विनर्साक ट्रॉफी आसली, मेडल्स आसले, रनर्सअपाक तशेंच ट्रॉफी आनी मेडल्स आसले आनी 3rd प्लेसी खातीर तेंची मॅची जाली. सो 3rd प्लेसीक दोगांकूय तेंच्यांनी प्रायजीस दिले. गोमंतक आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हेंकां दोगांकूय तेंच्यांनी 3rd प्लेस दिली, कित्याक तेंची दोगांच्यो गेमी बरी जाल्ली. सो तेंकां दोगांकूय तेंच्यांनी 3rd प्लेस दिले. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.